नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. म्हादय अभयारण्याक उजो लागपा फाटल्यान फायर माफिया, विरोधकांक दुबाव. मुख्यमंत्र्यान ते नजरेन खंय तपास करचो. विधानसभेत हो इशू काडटले. राना मंत्री हवामान बदलाक लागून उजो लागला म्हणून सांगता. तशें जाल्यार एक्शन प्लान कितें काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. काँग्रेस म्हणटा तो नो डेव्हलपमेंट झोन करात, ना जाल्यार तें रियल इस्टेट पॅराडायज जातलें. म्हादय अभयारण्यातल्या 10 दिसांच्या अग्निकांडात राना जिवावर काबार. एके सुवातेवेल्यान उजो दुसरे सुवातेर अशें करून रानांचो गोबोर. विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा हातूंत फायर माफिया आसतले. मुख्यमंत्र्यान चौकशी करची. Because of afforestation, they should be declared as no NDZ, because this is the need of the hour. And basically why this has happened, Disaster Management Act, under that pretext, last time we had raised je Berger company, je paint company, when that episode had happened, basically this is a failure of this government with regards to this disaster management, and there are fire mafia also involved. I had asked the Honorable Chief Minister to investigate into this. Definitely we will take up these issues. हवामान बदलाक लागून उजो लागला जाल्यार एक्शन प्लान कितें काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. फॉरेस्ट फायर एंड गोवा एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज. क्लायमेट चेंज जाला. विश्वजीत कितें उत्तर दिता की हे खेपे ह्युमिडिटी ना, सगळें सुकला म्हणून उजो इजी पेट्टा म्हणून. सो वॉट इज अवर एक्शन प्लॅन फॉर दीस क्लायमेट चेंज? दीस इज क्लायमेट चेंज. इन द फॉरेस्ट, इन द डेजर्ट ऑफ साऊदी अरेबिया, it has become pink, lavender म्हणून जाल्लो. That's climate change. It's going to happen. So what is our action plan for that climate change? राना परत जाग्यार हाडात, झाडां लायात, ना जाल्यार उक्त्या रान रियल इस्टेट पॅराडायज जातले. कार्लुसाची शिटकावणी. I letter केल्ले, I will share it with you, to the Chief Minister and the Forest Minister, saying that whatever may be the reason of this fire, that you should direct the owners plant the same trees which have died, or the government should take it up, otherwise this will be a real estate paradise. You understand? I have said that if the एक पार्टी ते सगळे फॉरेस्ट गेलो, झाड मारले जाल्यार मागीर ते डेव्हलपमेंट चालू जाता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुकळकार. उजो लागून काबार जाल्ले 70तल्या अभयारण्यातली रानां आशिल्ली तशी जाग्यार येवंक 50 वर्सां मायज काळ लागूं येता. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार सांगता ते प्रमाण त्या वाठारांनी रानवटी जिवावळ काबार जाल्या. उज्याचो रानवटी जिवावळीचेर कांयच परिणाम जावना म्हूण सरकार दावो करता तो खंय सारको न्ही. उज्यान सगलो व्याघ्र वाठारय काबार जाला. म्हादय अभयारण्यात साटऱ्या दोंगरार लागिल्लो उजो 8 दिसांत म्हादय अभयारण्यांतल्या आनी लागसारच्या रानांनी पावन बारीक सारीक झाडां झुडपांचो गोबर जालो. बारीक सारीक जिवावळींचें कितें जालें ताचेर अजून मेरेन कांयच ना. नेव्ही, फायर ब्रिगेड, थळावे लोक, पुलीस, राना खातें सगळ्यांनी मेळून उजो आटापा हाडून आयिल्लें संकट निस्तारलें. पर्यावरण एक्टिविस्ट राजेन केरकार म्हणटा म्हादय अभयारण्याक उजो लागिल्ल्यान त्या वाठारांतली बारीक सारीक जिवावळ काबार जाल्या. व्याघ्र वाठारय काबार जाला. व्याघ्र वाठारांत राना खातें कॅमेरे बसोवंक तयार ना. ज्या वाठारान वाघ वावर करतालो त्या पुराय वाठाराक आग लागलेली आसा. ही हेतू परस्पर आग कोणी लायल्या काय कितें हेचो संशय घेवपा खातीर वाव आसा. आनी पुराय हो वाघाचो वाठार इतल्या पद्दतीन उद्ध्वस्त केल्लो आसा की आतां जेन्ना कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हेच्या उपरांत किंवा तेच्या पयलीं तेंच्यांनी कॅमेरा ट्रॅप बसोवपाक जाय आसले. हांवें विनंती केल्ली डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हांकां की तुमी कॅमेरा ट्रॅप बसया म्हणून. पूण कशें आसा की वन खात्याचो कारभार जो आसा हो त्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतल्यान चलना आनी ताका लागून हांगासर कितें घडटा हें कळपाक खूब कठीण जाल्लेलें आसा. तर त्या वाघाचो अधिवास पुराय तरेन असुरक्षीत जाल्लो आसा. वाघा बरोबरच तेचें अन्न जें आसा, जे हरणां आसा किंवा हेर जे प्राणी आसा तेंचें अस्तित्व खूब दुर्बल जातालें. कित्याक ह्या वेळार तांकां खावपा खातीर जें गवत मेळटालें तें गवतूय मेळप खूब कठीण जातालें. उजो लागून रानां काबार. पर्यावरण हानीचो परिणाम येता त्या दिसांनी दिसतलोच. रान जाग्यार येवंक 50 वर्सां मायज काळ लागू येता. की जैवीक संपदेची नासाडी जावंक ना, व्हडली रूग आसा ते नश्ट जावंक ना, हे पुराय तरेन खोटें आसा. कारण ही सगळी जैवीक संपदा जी आसा ती नश्ट जाल्ली आसा. ही
निर्माण जावपा खातीर तितली सोपी गोश्ट ना. ही सगळी झाडां निर्माण जातली जाल्यार ती निसर्गान एक झाड, आतां नाण्याचें एक झाड जर घेतलें किंवा कोस्माचें एक झाड घेतलें, जवळ जवळ ताका 60-70 वर्सां लागता एक झाड निर्माण जावपा खातीर. तर अशीं झाडां जीं आसा जी नश्ट जाल्लीं आसा ती निर्माण जावपा खातीर जवळ जवळ 50 ते 60 वर्सांचो कालखंड वयतालो. आतां गवत आसा तें गवत रोखडें त्या वाठारान येतालें, पूण व्हडलीं झाडां जीं आसा ही निर्माण जावपाक जवळ जवळ 50 वर्सांचो कालखंड वयतालो. आनी ही झाडां नसल्या कारणान एकंदर त्या परिसरांतली जी हॉर्नबिला सारकी किंवा हेर जी पक्ष्यांची प्रजाती आसा तेंचें अस्तित्व हांगासल्यान काबार जावपाच्या वाटेर आसतालें. दोंगर निर्वण जाल्ल्यान पावसाळ्यांत बुट्टी मारपाचो भंय. हे जे माती आसा ही सगळी जळोन धूप जाल्ल्या कारणान जेन्ना पावस पडटलो पळय तेन्ना ही माती थारोवन उरपाक जे पानां पाचोळो किंवा झाडां जी पडलेली आसली ही सगळें पाणी आडोवन दवरपाचें काम करताली, जी माती व्हांवन येताली ती. हे सगळें जळ्या कारणान ही माती आसा ती डायरेक्ट न्हंयच्या पाणया बरोबर येवन पुराचे ही शक्यता जास्त प्रमाणात आसा. रानाक उजो लागून 200 काजी सामक्योच काबार. येयली तेन्ना मागीर आमचे सबोन ह्यो काजी इतल्यो ह्यो जळ्ळ्यो. त्याच्या आमी येयल्या उपरांत मागीर हे सायडीन आग गेली पळय ती तितल्यो आमी काजी वाचोवन घेतल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. गोंयांत H3N2च्यो 2 केशी सापडल्यात. सरकारान कळीत केलां. 24 वरांत नवे 17 कोविड केशी सापडल्यात. एक्टीव केशी 109 जाल्यो. लोकांनी थंडी जोर खांक आसल्यार तपासून घेवचें. गर्देच्या सुवातेर मास्क वापरचो. कोणाकय दुयेंस आसल्यार विस्कळ रावात म्हणून सुचोवणी. पुण्यांत धाडिल्ल्या H3N2च्या आनीकय दुबावीत सॅम्पलांचो रिपोर्ट खंय येवपाचो आसा. मार्चांत 4 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनात बजेट मांडून लेखानुदान घेतले. विरोधकांनी मागिल्ल्या प्रमाण अर्थसंकल्पाचेर चर्चा पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री BACचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. तारांकीत प्रस्नाचे उपप्रस्न 5 वेल्यान 8 करचे, अतारांकीत प्रस्नाचे दर दिसांचे लिमीट 15 वेल्यान 25 करचे म्हूण विजय मागता. विधानसभेच्या बिझनेस ॲडवायझरी समितीची बसका सोमारा जाली. अर्थसंकल्पावेल्यान चर्चेच्या नेमाप्रमाण 3 दीस मेळचे ना जाल्यार ती चर्चा फुडल्या अधिवेशनात घेवची म्हूण विरोधकां कडल्यान मागणी आयिल्ली. सरकारान ती मान्य केली. सुटी दिली मरे असेंब्लीक पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर पयली डिसेंबरान ठरतात. आतां ठरना खंयच्यो पब्लीक हॉलिडे आनी खंयच्यो रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ती. आतां पर्यंत रामनवमी हॉलिडे ही आरेंज आसा. आनी सर बजेट प्रेझेंट केन्ना जातलें? ह्या सेशनाक बजेटाचेर पयलीं डिस्कशन करपाचें ह्या सेशनान असो विशय आशिल्लो. उपरांत बजेट प्रेझेंटेशन ह्याच सेशनान जातलें. तारीख ठरवून तारीख डिसायड जातली. आनी फुडलें सेशन कितें तरी वाडय म्हटल्यार ताणें वाडोवन फुडल्या सेशनाक तांच्यानी तशें म्हटलां पण डिस्कशन बजेटा वयलें डिस्कशन जातलें फुडल्या सेशनाक. ते 3 दीस जावपाक जाय ते. आनी तेज्या उपरांत डिमांडाचेर जे डिस्कशन आसता पर डे एकाचें त्या अनुसार तितके दीस ते सेशन जातलें. रामनमीच्या नांवान विधानसभेचे एका दिसाचे कामकाज रद्द करतात. मात रामनमीक बाकीच्या राज्या भशेन भौशीक सुटी दिनात. विजयाचो थोमणो. फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात उपप्रश्न विचारपाचे लिमीट वाडोवचे आनी चड पानां आशिल्ल्यो जापय सीडीचेर दितात त्योय अपलोड करच्यो म्हूण विजयाचो डिमांड. एक सायडीन तो रामनम पब्लीक हॉलिडे करना, ते रामनमीच्या दिसा दीस गेलो तोय एक्स्ट्रा दिना आनी दीस दिना म्हणटकर जनरल डिस्कशनान बजेट त्या दिसा जावंक शकना, ह्या सेशनान जावंक शकना, जे आमी ऑपोजिशन लिडरान ताका पॉयंट आवट केल्लें. 28 वर्किंग डेज 2012 पर्रीकार मुखेलमंत्री आसतना 28 दिसांचें सेशन जाल्लें. सो आमचो डिमांड असो आहा की आमकां पयलींच टायम कमी मेळटा. पयले दिसा सगळे जे क्वेश्चन येवपाचे आहा तातूंत एकूय ओपोजिशन एमएलए ना. म्हळ्यार ओपोजिशनाचे क्वेश्चन आवरान रिप्रेझेंटेशनूच ना, विच इज क्वायट पॉसिबल बिकॉज 83% इज ऑन द अदर सायड. सो अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून आमी तांचे कडेन मागलां की फुडले खेपे तुमी एश्युअर करात जे स्पिकरान माननीय सभापतीन जें म्हणलां तें जातलें म्हणून आतां मिनीट करा. हे BSc मिटींगे जायते होस्ट केन्ना जायना. समहाव CM वॉज ट्रायंग टू ओवररूल द BSc मिटींग एज युजल, सांगून की एकटे पाटी जें असेंब्ली सेशन आसतलें तें 12 दिसां करपाचें. 28 डेज एकटे पाटी असेंब्ली सेशन करची म्हूण 28 डेज ऑफ वर्किंग डेज करची म्हूण हो सगळ्यांनी डिमांड घातलो.
बट ही स्टार्टेड सेइंग ना 12 दिसां जावचे आनी कितें जावचें. सो फायनली वी स्टूड स्ट्रॉंग एंड वी सेड एटलीस्ट 20 days जावचे म्हणून 20 days दॅट इज वर्किंग डेज 4 weeks 20 वर्किंग डेज नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जावचे म्हणून ते फायनल जालें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. G20 परिशदेंत गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 8 बसकां वेळार स्वयंपूर्ण गोंय, मिलेट्स, वोकल फॉर लोकल आनी गोंयची संस्कृती प्रमोट जातली. रिव्ह्यू बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. केंद्रीय पर्यटन सचिव आनी G20च्या अधिकाऱ्यांनी गोंयांत येवन तयारी पळयली. मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेंत गोंयच्यान प्रमोट करपाच्या गजालींचो नियाळ घेतला. G20च्या मिटिंगेक द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे टुरिजम सेक्रेटरी आनी G20 सेक्रेटरीएटचे मेंबर हे आज हांगासर आयिल्ले. दॅट इज G20च्यो मिटिंग्स गोंयांत ज्यो 8 जावपाच्यो आसा तितूंतल्यो 2 मिटिंग्स ह्यो मिनिस्ट्रल लेवल, वन इज ऑन हेल्थ मिनिस्ट्री लेवल एंड अदर इज ऑन टुरिजम मिनिस्ट्री लेवल. ती तांची ओवरऑल अरेंजमेंट्स आनी ओवरऑल तयारी कशा पद्दतीन आसतली इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आनी अरेंजमेंट वायज हे पळोवपा खातीर हाची रिव्ह्यू मिटींग जाली. 17 तारखेच्यान सुरवात जाता. 17, 18, 19 एप्रील पयली मिटींग जाता. मे म्हयन्यान दुसरी मिटींग आसा. जून म्हयन्यान मेजर मिटींग आसा. फ्रॉम 5th of June to 23rd of June कंटिन्युअसली 3 ग्रूप ऑफ मिटिंग्स आसा. सो दॅट ताज्या उपरांत इंदान जुलय म्हयन्यान एक मिटींग आसा. अशा पद्दतीन 8 वेगवेगळ्यो मिटिंग्स जातल्यो. 21st of June ह्यो मेजर 21st of June योगा डेक आसतलें. सस्टेनेबिलिटी हो आमचो हितूंतलो कन्सेप्ट आसा. एवरीथींग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हाजेर अचीव करपा खातीर G20च्या हितूंतल्यान मिलेट्स, वोकल फॉर लोकल हें सगळें प्रमोशन जें आसा म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हो एक कन्सेप्ट जो आसा G20च्या निमित्तान पुश केलो वयतलो. लोकलांक प्रेजेंटेशन दिलें वयता. कल्चरल एक्टिविटीज गोंयच्यो कल्चरल हें ताका दाखोवपा खातीर वेगवेगळे हेजेर डिस्कशन जालें. काही गजाली फायनलायज जाल्यो, काही फुडल्या मिटिंगेन फायनलायज जातल्यो. लंडनात भारतीय उच्चायोगावेलो तिरंगो खलिस्तान्यांनी देंवयलो. दुतावासांत घुसपाचो यत्न. फ्री अमृतपाल म्हूण घोशणा दीत तिरंगो देंवयलो. खलिस्तान्याच्या कृत्याचो भारत तसोच ब्रिटीश उच्चायोगान निशेध केला. भारतान थंय मोठो तिरंगो व्हरून लायलो. ब्रिटीश सरकाराचे कारवायेचें उतर. हेवटेन पंजाबांत अमृतपालाच्या 100 मायज साथीदार खलिस्तान्यांक पुलिसांनी उखल्ले. अमृतपाल पद्दतशीर फरार. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. G20 परिशदेच्या बसकांच्या निमतान पणजेक बरे दीस. डेलिगेट्सांक गोंयची राजधानी चकाचक दाखोवंक एके वटेन स्मार्ट सिटीचीं कामां, तेवटेन ठरावीक रस्त्यांचें हॉट मिक्सिंग. नवे स्ट्रीट लायट, फुटपाथ, पेवर्स, डिवायडरांची रंगरंगोटी. पयल्या इफीक घाल्ल्यो पणजेच्यो स्ट्रीट लायट 20 वर्सांनी बदलतात. मात अंधाधुंद कामांनी पणजे यो वच करतल्यांचे आनी पणजेकारांचे ट्रॅफिकांत हाल. खासा रिपोर्ट. G20 परिशदाच्यो सध्या देशभर बसका चल्ल्यात. तातूंत 3 विशयाचेर अजेंडाच्यो 8 म्हत्वाच्यो बसका गोंयांत एप्रील ते जुलय मजगती जातल्यो. ह्यो बसका जरी पणजे शहरात जाले ना तरी राजधानीन जाल्ल्यान पणजे डेलिगेट्सांचे यो वच चालू आसतले. डेलिगेट्सांक चडसो दिसतलो तो अटल सेतू, फेरी, कंपाल, मिरामार, दोनापाल वाठार. स्मार्ट सिटीक उस्तून आनी खणून घाल्ली पणजी सध्या दयानंद बांदोडकर मार्गपुर्ती चकाचक करून जाग्यार घालप चल्ल्या. शहराच्या भितरल्या रस्त्याचेर दोळ्या आड मसणपाड. आतां आमी येयल्या जे फेरीबोटी कडेन जी फुटपाथ आसा तेजेर आमी येयल्ले आसा. आमच्या फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी की ज्यो स्ट्रीट लायट आसा, ज्यो पोल लायला ते चेंज करपाचें काम चालू आहा. येता ते G20च्या समीट ह्या निमतान हे पोल सगळे चेंज करता. हे पोल 2004 जेन्ना फर्स्ट इफ्री जाल्ली तेन्ना हे पोल घातलेले. ह्याच बरोबर पणजेन कांय जाग्याचेर ज्यो ओवर हेड लायनी वयता स्ट्रीट पोलाच्यो त्यो अंडरग्रावंड करपाचें काम चालू आसा. हे दोनी प्रोजेक्टाचे सुमार 20 कोटीचे काम सरकारान हातान घेतल्या. 21 वर्सां रोड हॉटमिक्स करून जे डिवायडर आसले ते हॉटमिक्स करून तेंचो लेवल, रोडाचो लेवल आनी डिवायडराचो लेवल एक जाल्ल्या कारणान आतां G20च्या समीट जावपाचें त्या निमतान हे नवीन डिवायडर बांदपाचें काम चालू आसा. आतां पर्यंत अटल सेतूचे वयरूच लायटी आसल्यो आनी तेच्या पोंदा सदांच हो काळोख आसतालो. पण G20च्या निमतान
इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हांगा नवीन खांबे घालपाचें काम सुरू केलां. स्मार्ट सिटी आनी G20च्या निमतान पणजेन डेव्हलपमेंटाची कामां दिसता. मात सारकें मॅनेजमेंट नासल्या कारणान पणजे रावपी आनी पणजे कामा खातीर येवपी लोकांक ट्राफीक जाम आनी धुल्लो खावचो पडटा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी वांगडा हांव ओमकार फळारी. वेळसांवचो लोक प्रोजेक्ट सायटीर रेल्वेच्या कामात आडखळ JCBचें लुकसाण कामगारांक फातरायले म्हूण काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयसा आड केस. रेल्वे पुलिसांची ऑलेन्सियो सयत कांय जाणां आड केस जाल्या. फाल्यां वेळसांव अंडरपासा लागसार आयतारा दनपारां ही गजाल. सायट इंजिनियराच्या कागाळी प्रमाण जमावान फातरान JCB फोडली, कामगारांकय खंय फातरायले. काल आमकां 19 तारखेक आमी एक कंप्लेंट रजिस्टर केला. कंप्लेंटाचें नांव आसा दिप्तेश कुमार, दिलीप सिंग, सायट इंजिनियर तो सूर्या कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडचो. तेणें सांगला की हांगा ग्रूप ऑफ पीपल एक्यूज ते ऑलेन्सियो सिमोयस, कांसावलीचो, ऑल्वीर दोरादो आनी फ्रांसीस ब्रागांजा, कामिलो डिसोजा ते येयले विथ कॉमेंट ऑब्जेक्ट आनी तांचेर स्टोन पेल्टिंग केले विथ दांडास घेवन आनी तांकां असॉल्ट केले आनी JCB आहली पळय तिंगा कामांक आहली ती डिस्ट्रॉय केली, तेंचे डॅमेज केले तेंच्यांनी आनी ताका 45,000 कितें लॉस जाला एज पर द कंप्लेंट. आनी आमी इन दीस कनेक्शन आमी ऑफेन्स वास्को PS CR नंबर 04/23 रजिस्टर्ड केला आनी फर्दर इन्क्वायरी इज इन प्रोग्रेस. आनी विक्टिमाक आमी मेडिकलाक धाडला, तेंचे मेडिकल आमकां सर्टिफिकेट सगळे मेळ्ळे. कितें माल लागला विक्टिमाक? तांकां माल लागला, तांकां माल लागला फाटल्यान आनी बॅक सायड. पेडण्यांनी दिवचले शेतकी जमनीचें चड लुकसाण. ICARन तालुक्या प्रमाण शेतकी जमनीच्या लुकसाणीचो अभ्यास केला. खाजन आनी बाकीच्या जमनीच्या सांबाळाक सरकार खंय आदार करता. शेत जमनीत सुदारणा करूंक राष्ट्रीय कृषी विकास स्किमी सकयल काम चल्लां म्हूण केंद्रीय शेतकी मंत्री तोमाराची लुइजिनाक राज्यसभेंत जाप. सॉयल हेल्थ अँड फर्टिलिटी मॅनेजमेंट कार्यावळी सकयल खंय राज्यांक आदारय दितात. ताळगांवां ओडशेल दर्यादेगेर अंधाधुंद बांदकाम चल्लां. आर्जीन इश्यू लावन दवरलो. हिल कटिंगाचो इश्यू घेवन TCPत गेल्यार चीफ टावन प्लानर मेळूना. CZMAचे अधिकारी म्हणटा फुडल्या सप्तकांत नोटीस काडून इन्स्पेक्शन करता. TCP धरून हेरांकय आर्जीचें निवेदन. कायदे नेम गूट लावन पर्यावरण काबार करप चल्लां. आर्जीचो पर्यावरण मंत्र्याकय मेळपाचो प्लान. जुनान तेंच्यांनी एप्लिकेशन केल्लें सादीक शेख म्हणून ह्या मनशान एप्लिकेशन केल्लें आनी ऑगस्टान तेजें इन्स्पेक्शन जालें आनी तांकां मागीर परमिशन ग्रांट जालें. ते टेम्पररी स्ट्रक्चर आनी शेक म्हणून ते परमिशन आसा. जाल्यार आमी जेन्ना थंयसर पळोवपाक गेले तेन्ना आमकां ते जे स्ट्रक्चर आसा ते चडूच ह्यूज दिसलें आनी थंयसर आमकां सामकें ते टायटल झोनान येता हे आमी नोटीस केलें आनी ताका लागून आमी हे हांगा येयल्ले. कित्याक हे येदें व्हडलें कन्स्ट्रक्शन आनी हांगा जर आमी फुडें जर पळयत जाल्यार हांगा ऑलरेडी हिल कटींग जाल्लें आसा. पयलीं रोड कन्स्ट्रक्शन जालें. रोड कन्स्ट्रक्शन जावन आतां सगळें अशें जालां आनी हांगा सगळ्याक तेंच्यांनी हे बांदलेलें आहा की नॅक्स्ट वीक बीन ती तांकां नोटीस धाडून इन्स्पेक्शन दवरतले म्हणून. आनी सिमिलर आमी डिमांड TCP कडेन केला की तेंच्यांनी हे दवरपाचें इन्स्पेक्शन दवरपाक जाय. स्पेशली आमी निलेश काब्रालाकूय ह्या इश्यू मॅटरान मेळपाचो. नॉट ओन्ली दीस मॅटर, अशे कितलेशेच मॅटर आहा जे घेवन आमी ताका मेळपाचें आसा. कित्याक तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा पूण एनवायरमेंटाचेर केन्ना तो उलयना. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.